सिस्तर भागात 2 सिनियर सिटीजन, एक पुष्ट गांवकर आणि विसो गांवकर हांकां सिस्तर पंचायती कडेन तांच्या दुकाना भितर येवन एक ग्रूप बायलांचो आनी दादल्यांचो रिक्षा बरोबर येवन तांकां मारलो. ताचो निशेध करपा खातीर ही खास प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आनी हे दोगूय जाण आमचे पार्टीचे सदस्य, फाटली 4-5 वर्सां आमचे पार्टीचे सदस्यांनी काम करतात. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळी उपरांत इमिडिएट आमी PIक फोन केलो. PIक फोन लागलो ना. मागीर ताचे उपरांत हांवें प्रशांत सराक फोन केलो. प्रशांत सरान म्हणलो अपडेट कितें आसा. ताका हांवें सांगलें ताचे तकलेक मार लागला आनी ताका हॉस्पिटलाक हाडला. हें कळ्ळे उपरांत तांकां थंयसान मडगांव धाडलो आनी प्रशांत सर थंयच रावलो हॉस्पिटलांत हाडटा म्हणल्यार. आनी सादारण 11:30 सुमार ते काल राती थंय पावले. थंय पावले उपरांत तांचो सगळो ट्रिटमेंट जाता, ताचे MRI सगळें जाता म्हणल्यार सादारण 12:30 प्रशांत सर थंयसान भायर सरलो. पूण एक कळ्ळे उपरांत आमी ताका मातशें खोलायेन गेले. खरें म्हणल्यार हो डिस्प्यूट आसा तांचो घरवळेचो इश्यू आहा. आनी घरवळेचो इश्यू आसतना ह्या पुष्ट आनी ताचे पुराय फॅमिलीन सगळ्या ऑथॉरिटीक लेटर केल्ले. कलेक्टराक केल्ले, मामलेदाराक केल्ले, स्थानीक पंचायतीक केल्ले आनी आमदाराकय केल्ले. आनी तशीच एक कॉपी ताणें पोलिसीकय दिली की आमच्या घरवळीचें काम चालू आसा आनी तें काम आमकां कोणाकूच विश्वासाक घेनासतना करतात आनी हें बेगिना बेगीन काम बंद करचें म्हणून. पूण आमकां अशें लक्षांत आयलें तातूंत कोण तरी एक अधिकारी आसा. तो अधिकारी स्वता इन्वॉल्व जावन पोलिसाचे, कलेक्टर ऑफिसाक आनी बाकीचे राजकीय आपले बळ वापरून तांचें तें काम चालू दवरलें. पूण जेन्ना काम चालू दवरले उपरांत कशें काम चलता हें पळोवपाक ते काल गेले. काल ते वचून ते पळयलें काम चालूच आसा. हें कळ्ळे उपरांत ते दुकानार आयले आनी सादारण 7:15 सुमार ते आयले आनी तांच्यांनी तांकां मारलो. आतां जेन्ना मारले उपरांत सुद्दां तांचेर FIR रजिस्टर्ड जालो ना. हें जेन्ना आमच्या लक्षांत आयले उपरांत आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाक कळीत केलें. तांच्यांनी DIGक आनी SPक फोन केलो. थंयसान इन्स्ट्रक्शन आयली आनी ताजे उपरांतूच खंय तरी म्हणजे पोलिसांची हें चालू जालें. नाजाल्यार पुलीस हें दबोवपाचो प्रयत्न करताले. कारण म्हाका दिसता ह्या सगळ्या इन्सिडेंटा भितर एक राजकीय आनी अधिकाऱ्याचो वापर जाला आनी ते खंय तरी तांकां छळ करतात. आनी ह्या पुराय गोश्टीचें पळयले उपरांत एक गजाल आमच्या लक्षांत येता की काणकोणांत गुंडागिरीचें राज्य चालू आहा. खूब प्रमाणांत अशे गुंड जे प्रवृत्तीचे मनीस आसात ते छळ करतात, लोकांक मारपाचे आनी आमकां जाय तेंच आमी करतले, तुमी आमकां विचारपी कोण असो एक प्रश्न ते करतात. आनी जे 2 जाणांक मारला ते सिनियर सिटीजन. अशा पद्दतीन सिनियर सिटीजनाक येवन तांचे दुकानां येवन तांकां मारप हे कितपत योग. आनी हे सगळे इन्सिडंट स्थानीक आमदाराक आनी मंत्र्याक खबर आसून सुद्दां स्थानीक आमदार आनी मंत्री ताजेर बरो शब्द काडना. आनी एक सायडीक ते तांचेच आदिवासी भाव अशा वेळाचेर काणकोणच्या आदिवासी भावांनी किंबहुना काणकोणकारांनी न्याय मागप तरी कोणा कडेन. पूण ह्या पुराय घटनेचो आमी निशेध करतात गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आनी आमी मागतात पुलिसा कडेन आनी सरकारा कडेन हाची सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी जे कोण हातूंत भितर इन्वॉल्व आसात तांकां कठोरांतली कठोर शिक्षा जावपाक जाय. बेजिकली हो घरवळेचो इश्यू असो म्हजो इश्ट बाब विकासान सांगला. सिवील डिस्प्युटा भितर सिविलियन मेथड्स वापरपा जाय सेटल करपा खातीर. तातूंत हुकुमशाही दादागिरी करपाचो प्रश्न येना सिविलियन डिस्प्युटा भितर. आतां ही 10 जाणांनी घरवळी जेन्ना हेतून भितर बाबा तंट कित्याक लागून जावन गेलो, कितें आसा तेंगेलें हें खोलात वचपाचें काम आमच्यो ज्यो ऑथॉरिटीज आहात, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑथॉरिटीज आहात तांचें. पूण तांणी कंप्लेन करून सुद्दां तांची दखल घेतलो ना. आनी मुख्य म्हणल्यार एकादें जे इश्यू आज इतलो भडकोवपाक कारण पुलीस, पंचायत हांणी कांयच भाग घेतलो. कित्याक पंचायतीन शोकॉज नोटीस काडून तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर काडपाचें आशिल्लें. थंय तांकां हो डेप्युटी कलेक्टर मिलिंद्र वेळीप हो जो आसा ताणें हें सगळें आडिल्लें. मिलिंद्रान हें सगळें वाडिल्लें. सगळे कडेन ताणें आपल्या पोजिशनाचो दुरुपयोग केलो
किंबहुना काल जेन्ना मारहाणीची घटना घडली तेन्ना तो थंय भायर हजर आशिल्लो, मिलिंद वेळीप थंय भायर हजर आशिल्लो, तो थंय मारपाक गेलो जाय तेका देख, पूण तो भायर हजर आशिल्लो हे पुरावे आमचे कडेन आसात, तेस्तिमूज आहात ते सांगपी की तो थंय हजर आशिल्लो म्हणून. आता एखादो मनीस व्हिडिओ भितर आयलो ना हाजर तसो जायना की तो थंय नाशिल्लो म्हणटो, किंवा व्हिडिओ थंय भितर जाल्या त्या इन्सिडेंटा काडला, भायर कोण कोण आशिल्ले तेका सपोर्ट करपाक ते कोणे काडले नाशिल्ले. सो एक सिनियर सिटीजन बायपास सर्जरी जे गेली जाला कांय वर्सां पयलीं, ताका येवन अशी तरेन मारप आनी जोत्यांनी मारप हे म्हाका दिसता अशोभनीय कृत्य आसा. हे सुसंस्कृत लोकांच्या सुसंस्कृत काणकोणकारांक हे पटपा सारकें न्ही. कितेंय इशू आसूं दी मागीर, म्हणल्यार तुमी धाक दपटशा दाखोवन माराच्या आदारान जो इशू सॉल्व करपाक सोदतात. म्हाका दिसता की मिनिस्टराचें ऑफिस येदी व्हडलें आसा की ही कूड यूज हिज गुड ऑफिसर्स, दोनूय पार्टी आपयले सेटल करपा प्रयत्न करपा जातालो, बाकीच्या अधिकाऱ्यांनी बी हे सेटल करपा प्रयत्न करपा जाताले. आनी वयल्यान मार तांकां पडटकीर काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान मडगांव धाडटकीर सुद्दां हांगा FIR रजिस्टर जायना. ही वयल्यान जेन्ना तंबी आयली तांकां तेन्ना तांणी FIR रजिस्टर केला. हांचे जेन्ना स्टेटमेंट घेतला, ह्या दोन्ही विक्टिम्स जे आसात तांचे स्टेटमेंट घेतला, तांणी क्लियर कट सांगला हातूंत भितर कोण इन्वॉल्व आहा ते. अजून पर्यंत एकट्याय अटक केलो ना, ह्या आरोपा भितर अजून एकट्याय अटक केलो ना. सरकार रामा काणकोणकरांच्या हेजेर सगळ्या अटक केली म्हणटा आनी कोणाचेर अटक केली म्हणटा. बरें, ते हांगा दरोडो पडिल्लो ते बांगलादेशाक गेले म्हणटा, हांगा कांच्यान कोण बांगलादेशाक गेलो ना. जे मारपा भितर आशिल्ले व्हिडिओ भितर क्लियर कट दिसतात सगळे. सो म्हाका दिसता की व्हिडिओ भितर जे कोण क्लियर कट दिसतात तांचेर ताबडतोब, आनी मारता ते दिसतात, एसॉल्ट करता ते दिसतात, तांचेर ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय. सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी जो हातूंत भितर आसा तो सस्पेंड जावपाक जाय ह्या प्रकरणात, बिकॉज ही हॅज गॉन एवरीवेअर. सगळे कडेन आमचे कडेन ह्या पुरावे आसात की सगळे कडेन हो गेला, पंचायती भितर गेला, पुलिशे भितर गेला, सगळे कडेन हें प्रकरण मिटोवपा खातीर, म्हळ्यार केस जायनासतना रावपा खातीर. सो ह्या प्रकरणात ताबडतोब दखल घेवन येदो गंभीर प्रकार जाता. पयलीं जेन्ना सुटावो करपाचो त्या वेळाचेर त्यांनी सुटावो केलो ना, सगळ्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारी दिवन सुद्दां तांच्यांनी कांयच सुटावी केलो ना. आनी शेवटाक जेन्ना हे तांच्या अंगलट, जेन्ना तांकां कळ्ळें की हे आमचे अगेन्स्ट वचपाक शकता, कोर्टा बी वतकीर मॅटर अगेन्स्ट वचपाक शकता, म्हणटकीर तांणी हो मार घालपाचो हे प्रकार केला. सो आमची मागणी आसा सरकारा कडेन आनी सगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन की ताबडतोब ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करची. जे मारहाण करपा भितर इन्वॉल्व आसात, जे दिसतात व्हिडिओ भितर, तांचेर ताबडतोब कारवाय करची, अटक करची तांकां. आनी मिलिंद्र वेळीप हो जो डेप्युटी कलेक्टर आसा, जाणे ह्या सगळ्या प्रकरणाक आपल्याली एक्टिव्ह भूमिका घेतला सगळे करपा भितर, ताका ताबडतोब सस्पेन्शन करचें अशी आमची मागणी आसा. ते पळय घरवळीचो प्रश्न आसा तो ताका लागून इश्यू जालो अशें ते तुमकां म्हणपाचें आसा की ताजे सारकें आशिल्लो घरवळीचे विशय जाचे. आमी कितें म्हणटा, घरवळीचें कोणालें जर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आहा, कोणालें जर देवस्थानाचें डिस्प्यूट आहा, अधिकाऱ्यांनी आसा न्ही ते करपा आनी हें करपाक सॉल्व करपाक. सो प्रॉपर अधिकाऱ्यांनी म्हऱ्या वचून सॉल्व करपाक. खंयच्याच प्रश्नाक मार हें उत्तर जावपाक शकता, कोणाली तकली फोडप हें उत्तर जावपाक शकता ना न्ही. सो हो घरवळीचो कितें जर इश्यू आसा तुमगेलो, तुमी बरोबर बसा आनी सेटल करात. बरें, तुमी दोगी जाण बरोबर बसनात, एकमेकाक तोंड पळयनात, आनी अधिकारी आसा न्ही, मामलेदार आसा, ऑफिशियल पुलीस आसा, पंचायत आसा, ह्या सगळ्या मुखार वचून सॉल्व करपाक न्ही. पुलिसांनी जर काम सुरू जातकीर ह्या कुश्टा वेळपाक ह्या सगळ्या लोकांक सगळे इलिगल चल्ले म्हणून रिटर्न दिल्ले आसा. आता आज कितें जाला, हे दोगी जाण हॉस्पिटलां आसात आनी तांच्या फॅमिली मेंबर सगळे हॉस्पिटलां आहात तांचे बरोबर. कित्याक काल ताका सिरियस हे जाले, तेगेले स्कॅन बी केला, ताका कुलाप मारला, ते रोखडी कुलप जे आसता पळय ते मारिल्ल्यान तेगे फुटला, ताका टाकी पडला, तेगे रक्त गेला सारकें. सो ताका लागून ते ऑब्जर्वेशना अंडर आसा दोगी जाण. आनी फॅमिलीचे भौतीक मेंबर्स हे आशिल्ल्यान आज आमचे बरोबर फॅमिलीचे मेंबर नात. पूण हे डिस्प्यूट कितेंय जरी आसली जर जायत, घरवेळचो इश्यू आसा मान्य, दोगांले एकमेकां मदीं पटना मान्य, पूण ताका हाजे तोडगो काडपा जाता न्ही, उलोवणांतल्यान तोडगो काडपा जाता.
हो विषय असतो तुमची पार्टी फुडें लावन धरतली काय? आम्ही सामके लावन धरतले. आमच्या अध्यक्षान आज सकाळ फुडें एक डेलिगेशन वचून मेळ्ळा हांगच्यान आनी ताणें ताबडतोब सगळे जे रायट फ्रॉम DGP टू कलेक्टर टू सगळ्या मान्या हो विशय पावयला आनी आमी पर्सनली आमी हो विशय लावन धरतले. कित्याक 2 सिनियर सिटीजन ज्या तरेन मारला, तुम्ही व्हिडिओ जर पळयलो जायत कशें मारला ते तुम्ही पळयला आसतले, जोत्यांनी मारला, कुलप काढून मारला. सो आमकां दिसता हातूंत भितर न्याय हो जावपा जाय. न्याय जर दिला तर जाय जाल्यार हे सरकार अन्यायकारी हे प्रवार जातले. ते तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.